राष्ट्रपती पदा खातीर एनडीएन रामनाथ कोविंदाची उमेदवारी जाहीर केली। मूळ यूपीचो रामनाथ कोविंद सध्या बिहारचो राज्यपाल आसा। सकाळी बीजेपीची मीटिंग जाल्या उपरांत बीजेपीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहान कोविंदाचे नाव मिडिया मुखार जाहीर केलें। एनडीएचे सगळे घटक पक्षांक हे विशीं म्हायती दिल्या म्हूण ताणें सांगलां। ताच्या उमेदवारीचेर विरोधकांचें कितें तें ब्रेस्तारा बसकेंत थारतलें। कोविंद 23 जूनाक उमेदवारी अर्ज भरपाक शकता। हमने आज भारतीय जनता पार्टी ने श्री रामनाथ जी का नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया है, तो एनडीए के सभी साथी दलों की ओर से श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी होंगे। नाम तय करने से पहले भी हमने देश के सभी राजनीतिक दलों से चर्चा की है। आज नाम तय करने के बाद एनडीए के सभी साथियों को भी सूचना की भी गई है, सूचना हो भी रही है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी से बात की है। विजयाक जाय जाल्यार एका वर्सा भितर प्रादेशीक आराखडो भायर काडूं येता। चड किचकटी आसा जाल्यार 2021 स्क्रॅप करून नवो आराखडो वर्सा भितर काडचो। कॉमन मिनिमम प्रोग्रामांतल्यो कांय गजाली खटकता म्हूण कळंगूटचो आमदार मायकल हेडोनात उलयलो। आसा त्या 6 ऑफशोर कसिनोक ऑन शोर जावंक 4 वर्सांचो बफर दिवचो, पूण आनीक नवी लायसनां नाका म्हणूनय मायकल उलयला। पंचायत इलेक्शन म्हजे हिसपान एमएलए इलेक्शनाकून मातशें आय वर्कड लिटल मोर दॅन द एमएलए इलेक्शन। द वे ही हॅड ईगो इन हिज बॉडी हॅज प्रूव्ड बोथ हिज इलेक्शन। मॅनिफेस्टोतल्यानच मुद्दे काढून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तयार झाला। एक सिनियर बीजेपी लीडर म्हणून खटकता 100% खटकता। You were one of the most instrumental person to convince Vijay Sardesai to join this. Yes. And today you are saying खटकता. खटकता म्हणजे एज अ पार्टी खटकता। केलना आल्या बरें आशिल्लें बेस्ट दिसता। सी फिलिंग दोशी वाटेन जाता। Given an opportunity again, मायकल लोबो विजय सरदेसायाक ह्या वटच्यान हाडटलो काय हाडचो ना? सेकंड चान्स जर म्हाका मेळलो इलेक्शना पयलीं जाल्यार ताका बीजेपीनूच हाडप आनी पार्टीन धरप। ती काजिनोचो इश्यू जो आयज ते रिव्हरान हे आतां कॉमन मिनिमम प्रोग्रामान म्हज्या हिसपान एक हें घालपाक जाय की आमी फुडलीं 4-4.5 वर्सां दिता तुमकां, तुमी लँड काजिनो घालपाचे आनी थिंगा शिफ्ट जावपाचें। होल्डर रिजनल प्लॅन म्हणटा तो कसो धरूंक जाता, तो आयज वचून म्हाज्या तकलेनूय वचोंक ना। बरोबर। आयदर इट हॅज टू बी स्क्रॅप। रिजनल प्लॅन जायना। रिजनल प्लॅन म्हाज्या हिसपान विजय जो तर इंट्रस्ट दी हांवें तेणें डिसिजन घेतलो की आपूण विदीन 1 year रिजनल प्लॅन भायर हाडटा जाल्यार हाडूंक जाता। माझे 5 वर्साचे हितून एज अ पीडीए चेअरमॅन आय एम पीडीए, दॅट्स व्हाय आय एम आस्किंग यू। आय एम 3 प्लॅन काडले भायर। तशें करूंक जायत ना, तो तर भरपूर चुकी आहा, 70% चुकी आहा जाल्यार तो तूं स्क्रॅप आतांच कर, डिले आनी करिनाका, स्क्रॅप इट टुमॉरो and get the new plan out, but you give a time to the people of Goa and the time cannot be more than 12 months. मिनिस्टर असला चड बरें जावपाचें। मिनिस्टर खंय तरी आमी आमकां फाटीं धरले, सॅक्रिफायस करचें पडलें। आमी उगीत रावले, आमी मागूंक ना। हांव म्हणना मंत्री जा म्हणून, काम करपाक सुरवात जातली गोंयभर जातली 100%। कामां चालूय केल्ली आहा, हांव उलयना। Michael looks at himself right now as a leader of Goa and not just leader of Colombo. Yeah, I'm helping people of Goa, and I don't have to say I'm a leader of Goa. People have to say that. लोकांनी म्हणपाक जाय आनी गोंयचे लोक जाणा कोण खंयचो आमदार काम करता। Give it break.